जर कॅन्डिडेट तुका विचारीत की गणपती कडेन ह्या वर्सा तुवें कितें मागलें? हांव सदांच गणपती कडेन मागता की आमचे कुटुंब एक आरोग्य दिवचें कुटुंबाक आनी एक एकठांय रावचें, ना झगडी ना हें अशें कितेंच दिवचें न्ही, संकट येवचें न्ही कसलेंच, आनी खूश रावचें इतलेंच हांव एक तर स्वता खातीर कांय मागना केन्नाच, हांव मागता जाल्यार सगळ्यां खातीर मागता, अशी म्हाजी पयलींच्यानच आसा. बरें, सगळे एग्री करता, सगळ्यांनी तेंच मागलां. बरें, आनी तुका विचारीत जाल्यार हांव की तुजो ह्या चवथीच्या निमतान जे आमचे जे पळोवपी आसा तांच्या खातीर जे एस्पायर करता इन दीस ग्लॅमरस वर्ल्ड, खुबदां बरेच म्हणटा की म्हाका एक्टर जावंक जाय, ते मागीर ते बॉलिवूड बीन तातूंतच पळयता. तुका जर जेन्युइनली कोण खरोच कलाकार आसा, ताच्या भितर हो एक गूण आसा, ताका जर तुका मेसेज दिवंक जाल्यार तूं कितें मेसेज? ना, म्हाजे खातीर अशे खूब जाण, म्हाजे कडेन खूब जाण येता की म्हाका एक्टर जावपा जाय, आनी बरेचशे जाण व्हिडियो करून घालता हेजेर इंटरनेटाचेर आनी आपूण एक्टर म्हणून. सो खरोच जर तूं एक्टर जावपाक जाय, एक्सपिरियन्स घेवपाक जाय खंय तरी वचून, एक तर ग्रुपान वचून, अदरवायज शिक्षण संस्था आसा थंय शिकयता. मेन उद्देश कितें आसा ह्या फिल्डांतलो की एक तर तुका एक्सपिरियन्स जाय, तूं कितें करता, तूं भाव तुका व्यक्त करपाक जाय शेवटी. सो ते जर तुका भाव तुका पयलीं खबर आसतात जाल्यार तूं ऑब्वियसली व्यक्त करपाक शकता. हांव ते एक तर नाटक फिल्ड आसूं खंयच्याय फिल्ड आसूं, तुजे भितर जे भाव आसा आनी ते निर्माण करचे पडटा.